सुमार 450 वर्सांची परंपरा आशिल्ले ताळगांवचे कणसाचे फेस्त आयतारा व्हडा उमेदीन मनयले। चर्चीच्या फादरान पारंपरीक पद्दतीन भाताची कणसां कापून ती चर्चीन व्हेली। उपरांत शेकड्यांनी लोकांचे हाजेरेत कणसाचे फेस्त मनयले। 9 फामिलींनी ही परंपरा सुरू केली। ह्या वर्साचो फेस्ताचो मान फारिया फामिलीक फावो जाल्लो। आयच्यान सुरू जाल्ले हे फेस्त फुडले 3 दीस चलतले। देवान सृश्टी रचून आमच्या हातांनी घाल्या आनी सृश्टीचे आमकां कारभारी केल्या। ते दोतोरे जे कितें उपजता आनी पिकावट जाता तिनूच आमचे पूण आख्खे संवसाराक शिंपडलेल्या लोकां खातीर आनी हाका लागून सृश्टीचो मोग करून आमकां ही कणसांची परब आमंत्रण करता। आमची सृश्टी देवान आशिर्वादान भरलेली भूंय आमची, पिकाळ भूंय आमची आनी देखूनच ओवलो आमकां सगल्या गोंयकारांक कणसांचे फेस्ता दिसा आमी आमची भूंय पिकाळ सांबाळून जंय जंय जाता थंय झाडां पाडां रोवून आनी शेतां भाटांचो उपयोग करून खंयचेंच शेत बेश्टेन दवरिना जावं आनी ही पिकाळ जमीन आमची जी देवान आपल्या आशिर्वादान भरल्या ती सगल्यांक पावतात तसलो जेवणा खाणांचो आमी फायदो घेवं। तर आज हे फेस्ताचे परबेस मुयार तुमकां सगल्यांक आमी बरें आवडटा। He said we are the creations of this mother earth and human beings आणि आमचे जे the mother nature are all connected and if we are not working together there will be destruction. So सगळ्यांक उपकार करून मागता की हे जे कणसाचे फेस्त आयज आमी सेलिब्रेट करता, let us all come united to protect our land, especially our fields, our hills and whatever is left of it. So त्याक आयज आमी स्टेप करिना जाल्यार आनी फादरान एक बरोसो आमकां कित्याक पडला एटिट्यूड जो आहा ते सोडपाक आनी वांगडार येवन आमचें जें गोंय आहा आनी तालिगांव आहा तें सांबाळपाक वांगडार येवपाक आमी मागता। कणसाची परब आमकां स्पेशली अभिमान गोंयकार पुर्तुगेज टायमार गोंया लिबरेट करून गेले पळय तेन्ना ते त्रासान पडले पेन ऑफ द फ्रांस ते थिंगासर बुट्टेक फां पडले आनी तांकां जेवण कांय ना जालें। तालिगांवच्या गांवकारांनी वचून तांकां हेल्प केलो आनी ते हेल्प केलो म्हणून ते मागीर परत आदिलशा कडेन झगडले आनी पत्तेबीन जाले उपरांत तेणी आमकां एक प्रिविलेज दिली। तिसवाडीन हे पयलें कणस आमकां 21 अदरवायज दुसरे कडेन सगळ्याक 24 तारीख 21 आमकां 21 आमी इगुर्जेन फार्मिंगाला घेवन आमचे कोमिताचें फेस्त आसा थिंगासर वचून बेंजार करता पाद्री आनी आमचो प्रेजिडेंट आहा तो कातुरता मागीर पाद्रीकार खाता हो पाद्री कोण आहा पळय प्रेजिडेंट म्हणजे आमच्या तालुका कोमिताचे 9 वांगड आहा। 9 वांगडांतले एक पावटी फारिया फॅमिलीन केलो आनीक ही परंपरा आहा पळय ती अशी 4 दिसांची। आयच्या दिसा इगोर्जेचें फेस्त जालें, फाल्यां गांवकारांक फोव वांटले गांवकारांक, परवां पाद्रीकाराक फोव दितले। हो रात ते सामके फोजले मारून बँड वाजोवन तांकां दिता आनी 24 वी आर गोइंग टू ओल्ड गोवा से कॅथेड्रल आनी से कॅथेड्रलान तांकां स्पेशल प्रिविलेज ते गोल्डन बेल रिंग करून पाद्री येवन रिसीव करता आनी थिंगासर मागीर कणसां बेंजार करता आनीक फोव बेंजार करता। भागवयता
कारण तांणी ही परंपरा आमच्या हातांनी घातल्या. इतली वर्सां जाली, 478 आमी ही यात्रा चालू केलेली, ही फिरगोस उबी जालेली आनी इतली वर्सांची यात्रा फुडें वता. आनी ह्याच सोमयार आमी हे पणसाची परब मनयता. आनी ही पणसाची परब आमच्या भावान सांगल्या तशें जायती लांबीक वाट जी पुर्तुगेज तेंपार आमी करून आयल्या, त्या पयलीं पासून ती आसली. तेन्ना ते गांवकारी सिस्टम आहलो तेन्ना सावन आसली. मागीर पुर्तुगेज कदीक ते कोमिताद म्हणून तांणी एक मॅन्युअल तयार केलो. ताच्या वरवींचे सगळे कायदे, रीत रोवीस जी आसूंक जाय कोमितादीन कशी चलोवपाची ती तांणी सारकी वेव्हारांत घातली. आनी त्या फुडें आमी ह्यो परंपरा करीत आयल्या. ह्यो 9 फामिली ही परब समोरमता रोटेशनान, म्हणजे हे पाट फारिया दुसरे पाट आल्मेदा अशें करून फुडें आमी करीत रावतले.